गोंयांत सहकार धोरण करपाची सामकी गरज आसा। मुख्यमंत्री पर्रीकार स्वता ह्या खात्याचो मंत्री आसा, तो ते करतलो म्हूण मंत्री मडकयकाराक आस्त। म्हापशा सहकार सप्तकाच्या निमतान जाल्ल्या कार्यावळींत मडकयकार हे उलयलो। गोंयांतलो सहकार कायद्यांत कांय बदल करपाची मागणी आमदार दयानंद सोपटेन पेडण्यां जाल्ल्या कार्यावळींत उलोवन दाखयली। गोंयांत सद्याक सहकार सप्तक चालू आसा। त्या खातीर म्हाका दिसता सरकाराची एक जबाबदारी जावन आसा, एक कर्तव्य जावन आसा, अशे सोसायटी स्ट्रॉंग करप, बँको स्ट्रॉंग करप आनी ह्या सहकार क्षेत्रांत थोडेशे आपले योगदान दिवन ह्यो सहकार क्षेत्र फुलोवपा खातीर सरकाराचें योगदान हें म्हत्वाचें। आनी म्हाका दिसता हे आमचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हे एफिशियंट आसा, ते स्वता कॉपरेटिव्ह मिनिस्टर आसा, निश्चितपणे ते ह्या सहकार क्षेत्रात लक्ष घालून हे कॉपरेटिव्ह फिल्डात जी एक मरगळ येयल्ली आसा, ज्यो बँको वीक जाल्ल्यो आसा, ज्यो क्रेडीट सोसायटी वीक जाल्ल्यो आसा, ह्यो सोसायटी आनी बँको एक स्ट्रॉंग करपा खातीर सहकार क्षेत्रांत एक वेगळी सहकार पॉलिसी हाडून जेणे अर्थान ह्यो सगळे तरेच्यो कॉपरेटिव्ह सोसायटी आनी संपूर्णपणे सहकार क्षेत्र जे आसा ते स्ट्रॉंग जातले, मजबूत जातले आनी खऱ्या अर्थान त्या निमतान आमची गोंयची इकॉनॉमी स्ट्रॉंग जावपाक मदत जातली असो जर विचार केलो जाल्यार म्हाका दिसता सरकाराकय तेजो फायदो जातलो, कॉपरेटिव्ह सोसायटीक फायदो जातलो आनी गोंयच्या लोकांक एक बरी सेवा मेळपाक मेळटली आनी गोंयांत एक कॉपरेटिव्ह फील्ड जे आसा ते एक मोठ्या प्रमाणात परत एकदा आमी फोफोकताना पळयतले, वाडटा आसतना पळयतले। ब्रिटीश काळापासून सुरुवात जाल्या जवळ 125 वर्षां ह्या चळवळीक जाली। त्यावेळी ह्या चळवळीन साधले कितें, बरें कितें जालें, चुका कितें जाल्यो ताचो आढावो आमी घेवचो पडटा। कोऑपरेटिव्ह युनियन गोंयचे दर वर्सा हो सप्ताह साजरो करता आनी ताका फाटीं एकदां विनंती हांवें केल्ली की ह्या सप्ताहाच्या चर्चेंतल्यान जे काही विचार फुडें सरता ते विचार संकलीत करून गोवा सरकारान आपल्या पुरती तरी सहकार क्षेत्राची एक पॉलिसी निर्माण करची अशी सूचना हांव मांडटालो आनी आजय ती सूचना हांव परत मांडटा। खंत व्यक्त करची दिसता ती सुद्दां आमच्या सरकाराच्या माध्यमातून हांव एक तेचो एक भाग आसा। महाराष्ट्राचो जो आपलो कोऑपरेटिव्ह ऍक्ट जो आसा तो आनी आमच्या गोंयचो जाणकार बसल्यात आपल्या अनुभवाचे बोल सांगलेले आसात, हांवें तेतून डिपली वचना, पण काही गोष्टी काही त्रुटी ज्यो आसात ते त्रुटी आणि जे ऍक्टान अमेंडमेंट करून जर दूर जर केलं जाल्यार म्हाका दिसता ह्या क्षेत्रांत आसात तितून आनी भर म्हणून घालपाक आनी काही खुबशे जाण तयारी आसात। अकाउंटाक घालून तो आमच्या ट्रान्सफर करूं शकना, आमकां ती कॅश घेवची पडटा आनी ह्या इन्कम टॅक्सच्या कायद्या अंतर्गत आमी 20,000 वयर कॅश सर घेवंक शकना। आणि जेन्ना एक सामान्य मनीस, एक बायल मनीस किंवा खंयच्या महिला मंडळी सदस्या जर समज ती 25,000 घेवन जर कॅश जर आमच्या कडेन येयली तर ह्या कायद्या अंतर्गत आमकां ती 25,000 रुपया घेवपाक मेळना, तिका सांगचें पडटा तूं फक्त 19,000 भर, बाकीचे तूं फुडले फावटी कर। वेव्हार करतना आतां चड आमकां पारदर्शक रावचें पडटलें, तशेंच मेंबराकूय सांगचें पडटलें की पयशे तो तुमचे डिपॉझीट करता ते खंयसून तुमच्या कडल्यान येयलाय हे तुमकां आतां डिक्लेअर करचें पडटलें। कारण हाच्या फुडें समजा जर कारवाई जाली जाल्यार सोसायटीचे संचालक मंडळ ताका जबाबदार आसचें ना। सरकार सगळ्या भुरग्यांक सरकारी नोकरी दिवंक शकना। तरणाट्यांनी सरकारी नोकरीची अपेक्षा धरचे परस वेवसायीक जावचे म्हूण आमदार ग्लेन टिकलो आनी आयटी मंत्री रोहन खंवटे उलयलो। विद्याप्रबोधिनी संजय स्कूल आनी सेंट थॉमस हायस्कुलाच्या भुरग्यांक लॅपटॉप दितना आमदार मंत्री उलयले। कार्यावळीक शिक्षण संचालक गजानन भट आशिल्लो। लॅपटॉपाचो बरो उपेग करचो म्हूण उलोवप्यांनी भुरग्यांक आवाहन केलें। These laptops should be used in the right perspective to gain knowledge and for a purposeful use. Because during our times, I remember we had nothing of these facilities. It was very, very difficult. Not even a mobile we had. Today we have mobiles, we have laptops, we have internet, we have Google, we have WhatsApp, everything. But my thing is today jobs. How many jobs can a government give? Today almost about 50,000-60,000 jobs, and still there are more to come. But it's important that today our government has given all the facilities. Like this is one of the facilities where all your students, once out of school, the intentions of parents are that my child should become a doctor, a professor. Some should get government jobs. But it's also important to be entrepreneurs. We want to see that our children of today become job givers and not job seekers.
हे स्टेटमेंट काढून जायना ताच्या खातीर बॅकबोन कितें करपा जाय जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर दॅट द पॉलिसीज आर रायट, इम्प्लिमेंटेशन इज रायट, स्कीम्स आर रायट. सो यू कॅन अवेल एक गोंयकार भुरगो फुडें जाल्यार गोंयकार भुरगे फुडाकार आपूण कितें जावंक सोदता. ग्लेनान बरें म्हणलें की सगळे गव्हर्मेंट जॉब मेळूंक शकतात म्हणून. आणि अक्षरशः इट शुड स्टार्ट अगेन फ्रॉम द फॅमिली की लेट अस डू समथिंग मोर दॅन आस्किंग फॉर अ गव्हर्मेंट जॉब. म्हाकाय दिसता म्हज्या भुरग्याक गव्हर्मेंट जॉब मेळटा, ताकाय दिसता, सगळ्याक जावंक शकना. आणि तेन्ना एंटरप्रिन्युरशिप मॉडेल समज हाडटले जाल्यार टुडे गव्हर्मेंट इज गोईंग अहेड विथ इन द IT सेक्टर. टुडे वी आर गोईंग विथ अ स्टार्टअप पॉलिसी. Today we are looking at the IT policy. We are giving, government is now giving focus on infrastructure. IT infrastructure where you can come and set shop and start plug and play, start doing business, start having self-entrepreneurship, employ people around you. फाटली 45 वर्सां हेमलकस आनी लोकबिरादरी ह्या दोन प्रकल्पात लोक बरे भशेन रावतात. थंय एकूय बलात्काराची केस जाल्ली ना, चोरयो जायनात. समाजान भविष्याचो चड विचार करीत बसचे परस प्रत्येक खिणाचो आनंद घेवचो म्हूण पद्मश्री प्रकाश बाबा आमटे न्यूट्रल फेस्टाच्या उक्तावणात उलयलो. For almost 44 years we are there, we haven't had a single case of rape. Neither they are चोरी भी नहीं करते. In spite of poverty, there is no begging. So it's a very good qualities there. Community life, all the problems of the villages should be solved in the villages by panchayat. So there are good customs as well as bad customs like human sacrifice. With education that has come down. Is coming down. But we think that this should be preserved and it should be imitated by the civilized society. Don't think about future, they don't think about tomorrow. One way it's a good thing, no tensions, no blood pressure. So that way we spent almost 45 years very happily, very satisfied with the way the project is run by the children now, the daughter-in-laws. The fourth generation, of course, in the process now, they are learning in the same school with the tribal children. Give a commercial break.